पंचायत वाठारात वा नगरपालिकांच्या कुशीकच्या वाठारातल्या बार्रांक रस्त्याकडेच्यान 500 मीटर मेरेन मर्यादा घाल्ली। या 2016च्या आदेशांतल्यान बार्रां वगळावपाविशीं निर्णय घेवपाचो अधिकार राज्यांक दिल्ले। त्या समितीची बुधवारा पयली बसका जाली। एकूण 1332 बार्रां ह्या वाठारांत येतात। मंत्री फ्रांसीस डिसोजा, विजय सरदेसाय आनी रोहन खंवटे समितीचे वांगडी। फुडल्या सप्तकात बुधवारा बंद बार्रांची म्हायती घेवंक समिती परत बसतली। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे चौकटीत रावन बार्रां कशी कितें साल्वार करूं येता ताचो अभ्यास चल्ला। उरल्या 1332 जे हायवे बॅनान इफेक्ट जाता। सो आमी आतां फुडले बुधवाराक मेळपाचे आहा बाय कॅटेगरी की ते क्लोजनेस टू द सिटी कितले आहा, सफिशियंटली डेव्हलप्ड एरियाज तातूंत कितले पडटा, सेन्सस 2011 डेटाचेर आधारीत आमी टॅब्युलेशन करपाचें आहा। फुडल्या आठवड्याक मेळटलें आनी वी वील सी टू इट दॅट मोस्ट ऑफ देम कॅन गेट जस्टीस। तेंचे एसोसिएशन जे आसा बार ओनर्स किंवा आनी कोण ते तुमकां येवन मेळ्ळे आतां परत? मेळूं नाका, आमचे वी शेअर देअर कन्सर्न। तांचे इट इज देअर ब्रेड एंड बटर एंड यू कॅनॉट जस्ट क्लोज द टॅप ऑन दीस थिंग। रिलॅक्सेशन मेळटलें? रिलॅक्सेशन मेळपा खातीर आमी टॅब्युलेट करतात। कोणाचे म्हळ्यार कॅटेगरायज कोण काय पडटा पळय तांकां टॅब्युलेशन करून दी म्हणून सांगता। डेटा फुडल्या बुधवाराक दितले आनी त्या डेटा प्रमाणे सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन्स आसा त्या प्रमाणे ते बसोवन करपाक जाय। इट्स ऑन हायवे फूल तितके उरल्या। आतां तेंचे प्रश्न खंय सोडयतले पळय, सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन्सान बसोवन आमकां वेगळें करपाक गावना। ते गायडलायन्सच्या आदाराचेर आमी बसोवपाक करपाक प्रयत्न। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस।